Headlines brought to you by Panchamrita. विरोधी पक्षांचे युती करपाचे यत्न चालूच. काँग्रेसीच्यो गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी बरोबर बसका. कोणाक खंयचे सीट आयतारा निर्णय. सापोली काणकोणा सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो तरणाटो आगताक सोंपलो. पुण्या एक्सिडेंटांत आसगांवचे दोग सोंपले. तिसऱ्या अपघातांत रेवोडेच्या तरणाट्याक मरण. रामा काणकोणकार अटेम्प्ट टू मर्डर केशीचो मुखेल आरोपी झेनिटो कार्दोजोक सशर्त जामीन. झेनिटो जेलींतल्यान शेनवारा सांजे भायर. दाबोळे सावन वचपी 34सांतल्यो इंडिगोच्यो 14 फ्लायटी रद्द. 12 उरल्यो. मोपा विमानतळावेल्यान 10 फ्लायटी रद्द. रिफंड दिवंक इंडिगो तयार. वागातोर एका हॉटेलाच्या 4थ्या मजल्यावेल्यान पडून पर्यटकाक मरण. सोंपलो तो आसामांतलो 27 वर्सांचो आयुष्मान केशन. गोंयांत आयिल्लो फिरपाक. गोवा डेरीन म्हशीच्या दुधाचो रेट वाडयलो 3 रुपयांनी. 67 रुपया आशिल्ली दुधाची पिशवी आतां 70 रुपया. पणजे सिवेजीच्या फोंडाऱ्यांत पडून तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचे केशींत स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाचो कांय दोश ना. हेल्मेट नाशिल्ले. GHRCचें निरीक्षण.